कित्याक गेले ते फावट आनी हेजे पयलीं 2 वर्सां कंटिन्युअसली इश्यू जाल्लो आसा. वॉटर फ्लडिंग जाता. वॉटर फ्लडिंग जाल्ले नंतर मागीर आमकां कॉल आउट करचें पडटा GSIDC आनी GSIDC इज इम्प्लिमेंटींग बॉडी. इम्प्लिमेंट तेंच्यांनी केल्लो त्या टायमार. तेंच्यान सगळें कन्स्ट्रक्शन हे सगळें तेंच्या अंडर जाल्लें आसा आनी तेजे नंतर जो हँडओवर जावपाक जाय तो जेन्ना लेटर केला वता हँडओवर जाल्लो आनी मेन म्हटल्यार जें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जें आसा तें आमचो गोवा मेडिकल कॉलेजीचो टीम जो आसा तेंच्या नांवार आसा. आनी आतां आफ्टर कंटिन्युअस म्हटल्यार खूब वर्सां तेणें तें पेमेंट आसा इलेक्ट्रिसिटी बील पेमेंट आसा तें तेंच्यांनी केल्लो. पण आतां तेणें एक लेटर केला की हे जे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आसा हे आपूण हेजे फुडें हें करपाचो ना आनी आपूण बील आसा तें पेमेंट करून फुडलें जें आसा तें डिसिजन डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. GSIDC बाकीच्या डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. सो तेकाच लागून आयज आमी सायट इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले. कित्याक फाल्यां समज तो पावर सप्लाय डिस्कनेक्ट केलो जाल्यार हांगा पंपींग स्टेशन जो आसा उदकाचो पंपींग स्टेशन तो बंद जातलो आनी उदकाचो पंपींग स्टेशन बंद जाल्यार हें फ्लड जातलें आनी हें टोटली आमकां बंद करचें पडटलें. तशेंच दुसरो इशू आसा कित्याक हे मेंटेनन्स हे एंटायर जो सद्या आसा हेजो मेंटेनन्स कोण करतलो अजून पर्यंत तो डिसायड जाल्लो ना. कारण कितें जाता एवरी टायम आमी GSIDC म्हणटा GSIDC म्हणटा आमकां फंड हें करूं शकना तेका लागून आमी कांय करपाक शकना. सो हेजो डिसिजन खंय ना खंय जावपाक जाय आनी तेका लागून आमी जॉयंट मिटींग घेवपाक सोदल्या की PWD अलॉंग GSIDC GMC सगळ्यांक घेवन आमी जॉयंट मिटींग आनी पॉलिसी डिसिजन एज अ पॉलिसी डिसिजन कोणान तें मेंटेन घेवपाचें एंटायरली तेंच्यांनीच पळोवपाचें. कित्याक आतां कितें जाता डिफरंट बॉडीज आसा. आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा हांगा GSIDC आसा GMC आसा हांगा PWD आसा सगळ्यो डिपार्टमेंटाक आमकां हें करचें पडटा आनी जेन्ना फ्लड जाता तेन्ना आमकां कलेक्टर जावं मामलेदाराक तेंकांय इनवॉल्व करचें पडटा. सो अशें जावपाक जायना एक खंयचो तरी ऑपरेटींग सिस्टम आसपाक जाय तेंच्यांनी एक डिपार्टमेंटान एंटायरली हें मेंटेन करपाक जाय मॅनेजमेंट करपाक जाय. सो दॅट आमकां फाल्यां प्रॉब्लम जावपाक जाय. कित्याक हो तूं पळयता तो क्रुशल हा कितलोसो ट्रॅफीक वयता पेशंट वयता डॉक्टर वयता जावं बाकीचे सगळे जनरल पब्लीक वयता.